नमस्कार येवकार गोवा टुडेत साहिल नरुणकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स brought to you by Panchamrita. फोण्या बिनविरोध वेंचणूक जावची ना जावपाक दिवचो ना पोट वेंचणुकेक देंवतलोच सुदिनाचे विधान भावनात्मक आयकून दुख्ख केतन भाटीकार हेडॉन परतीच्या पावसाक गोंयकार विटल्यात गोग्यांनी पावस पालसाण कोसळ्ळी झाडां पेडां मोडप चालूच कापणे गायिल्ले शेत आडवे शेतकार चिंतिस्त वीज दरवाड सध्या फकत उद्देग गिरायकांक घरगुती वापराक न्ही मंत्र्याचे स्पश्टीकरण आंदोलना उपरांत मंत्र्याचो यू टर्न म्हूण विरोधकांचो थोमणो मुझे घर येवजणेचो गोंयकारांक कांयच फायदो ना 80% परप्रांतीयांक घरां कोमनिदाद जमनीत आरजीपी गोवा फॉरवर्ड मिडिया मुखार फाटलो म्हयनोभर पेडणे महाराष्ट्रातले शिमेर धुमाकूळ घालपी ओंकार हत्ती परत तिराळी धांवडपाक मोहीम ऊस केळी घट दाखवून चल्ला राना खात्याचो यत्न आणि गोंया सयत 12 राज्यांनी SIR मोहीम चालीक लावपाची केंद्रीय वेंचणूक आयोगाची घोषणा राती 12 सावन मतदाराची वळेरी फ्रीज 7 फेब्रुवाराक फायनल रोल फोण्या बिनविरोध वेंचणूक जावची ना हांव जावपाक दिवचो ना कितें जाल्यार पोट वेंचणुकेंत देंवतलो पक्षान उमेदवारी दिवंक ना जाल्यार अपक्ष फोण्याचो मोगोचो फुडारी केतन भाटीकार हेडॉन सुदीन ढवळीकरान कांय दिसां पयलीं केल्लें विधान खंय भावनात्मक आसूंये मात आयकून खूब दुख्ख जालें अशें केतन सांगता. आसा MGP आसतले MGP कितें परिस्थिती सध्या हांव MGPनूच आसा हय आसतलो आतां ते फुडें पळय मरे टिकेट डिक्लेअर जाता तेन्ना कितें तुमच्या पक्षान तर भुमिका जाहीर केल्या ना येवन इलेक्शन्स डिक्लेअर अनओपोज जावचें ना जो तूं पयलो प्रश्न म्हटलो अनओपोज जावपाक हांव जाल्यार दिवचो ना कळ्ळें आय एम गोईंग टू कंटेस्ट एंड कंटेस्ट एज आय थिंक आय शूड गेट MGP टिकेट त्या टायमार इमोशन्सान जर पार्टीन कितें म्हटलां आसत जाल्यार ती गजाल वेगळी बट हांवें निश्ठेन ह्या पार्टीक 10 वर्सां दिल्या मनांतल्यान काम केलां अपेक्षे शिवाय काम केलां आनी म्हाका म्हज्या लिडराचेर अजुनूय विश्वास आसा की तो म्हजो गळो कापलो वचपाक दिवचो ना. BJP आमदार आशिल्ल्यान BJP थंय आपलो कॅन्डिडेट दवरतलो बीजेपीन बदलतली कशें बीजेपीन कॅन्डिडेट डिक्लेअर खंय केला BJP दवरतली कोणी आसूं तो सो यू नेवर नो हू BJP मायट कीप अ कॅन्डिडेट टुमॉरो MG मायट सपोर्ट द कॅन्डिडेट देर इज अ लॉंग वे टू गो वाय टू प्ले माय कार्ड let the jokers come out king will rise again I'm sure about it. The defense minister and CM and the greatest opposition leader ever produced, why was his son Utpal Parikar denied the ticket? Because I respect BJP went on winnability might be BJP went on survey might be so let BJP do the winnability survey, let BJP see who is the winnable candidate. तुम्ही म्हणटात की फाल्यां BJPन तिकेट दिली ना MGPन तिकेट दिली ना जाल्यार सुद्दां केतन भाटीकर विल कॉन्टेस्ट. Ketan Bhatikar is going to contest for sure. There is no going back now. कळ्ळें तुका मदीं हांव मातसो कन्फ्युजन आशिल्लो की 25 डिसेंबर पर्यंत इलेक्शन जाल्यार हांव रावतलो आनी 26 जाल्यार रावचो ना पण तरी सुद्दां म्हाका खुबशे बऱ्या लोकांनी सांगलें की केतन 26 जालें तूं रावपाचो प्रयत्न कर तातूंत तुका तुज्या बरोबर कोण आसा कोण ना कितलीं मतां तुका पडूं शकता कितलीं पडूं शकना हें तुका 6-7 म्हयन्या पयलीं कळटलें सो ते 6-7 म्हयने यू कॅन मोर सिस्टमॅटिकली वर्क. वर यू हर्ट जेन्ना तुवें सुदीन बाबाचें दीपक बाबाचें स्टेटमेंट आयकलें आय वॉज हर्ट चुकलें कारण ताणें जर म्हाका दोगांयनी आपोवन जर हे डिसिजन घेतिल्लें न्ही द डिसिजन मायट बी एवढ डिफरंट बिकॉज हांवें म्हज्या लायफान सुदीन ढवळीकर सराक ताणें देवळान सांगचें महालक्ष्मीचें हांवें केन्नाच ताका ना म्हणूं ना तो म्हणटा तें हय म्हटलें हांवें इतलो ब्लायंड ताजो फॉलोवर हांव म्हाका तें दुखलें मनांतल्यान दुखलें म्हाज्या आई बाबाक चड दुखलें म्हणून म्हाका चड दुखलें. पावसा नोंदूक गोंयकारांक सामकेच नाकापुरो करून सोडल्या. फाटले कांय दीस मिरगार पडटा तसो घोग्यांनी पावस पडटा. पालसाणां कोसळप झाडां पेडां मोडप चालूच आसा.
दुसरे वटेन पावसाक लागून कापणेक आयिल्ले शेत आडवे पडिल्ल्यान शेतकार बरेच चिंतेस्त आसात. मोंथा चक्रीवादळाक लागून फुडले कांय दीस खंय पावस, फुडले 2 दीस अलर्ट आणि दाट पावस जावपाची शक्यताय आसा. और हैवी रेनफॉल के लिए हमारा जो रिकॉर्ड हुआ है वो वेस्ट मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र कच्छ, छत्तीसगढ़, कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कोस्टल कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कुछ कुछ इलाकों में हैवी रेनफॉल 7 से 11 सेंटीमीटर भी रिपोर्ट की है. हमारा अवदाब जो डिप्रेशन था वो आज सुबह मॉर्निंग में डीप डिप्रेशन में इंटेंसिफाई हो गया है. हमारा जो डीप डिप्रेशन है उसके साइक्लोनिक सर्कुलेशन के सेंटर से एक ट्रफ है बना हुआ देखा गया है. सेंटर ऑफ द डिप्रेशन से लेकर वेस्ट मध्य प्रदेश तक हमारे जो 2 लेवल ए 1.5 और 3.1 किलोमीटर के बीच में देखा गया है. तो ये सिनॉप्टिक सिस्टम है. अगर हम मल्टी एजेंट वार्निंग मैप की बात करते हैं तो हमारा जो आज के दिन 26 अक्टूबर को जो ऑरेंज कलर वार्निंग अलर्ट इशू किया है हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के लिए, वो हमारा गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ पे रीजन्स में आप देख सकते हैं. जो हमारा एडजॉइनिंग रीजन्स हैं वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में, हमारा वहाँ पे हमने आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल वार्निंग अलर्ट भी इशू किया है, जहाँ पर आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल के साथ साथ वहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी भी हो सकती है. मशीन शेत स्टार्ट केली 3 दीस पयले अकस्मात पावस कमी जालो आनी थोडी शेत काण जाली इतली ती आतां शेत उलटी काडूं मेळना पावसा लागून. कितें जे मेरेन वत येना ते मेरेन शेत काडून घेना ते भात भायर मारता कित्याक आमगे थंय शेतकार जाय जाय गेले वच एकले शेतकारा तो कालच्यान पडा काल दोन येता रावता वयता पूण आतां म्हाका दिसना आज देखून काडूं मेळत वत येवपा जाय, बरें वत येवपा जाय, बरें वत येवपा वत तापो जाय, तापल बगत ते भात भायर पडना नाल्यार भात भायर पडटा. येवकार तुमकां सगळ्यांक. आमी सध्या आसा तालिगांव हांगासर आनी सगळ्यांकूच खबर आहा की तालिगांव हांगासर हो जो रिटेनिंग वॉल रस्त्या सायडीक जो बाबूशान बांदलो फेमस हो, हांगासर सांजचे वेळार खुबशे लोक बसता आनी बाबूश मोन्सेरात जो मिनिस्टर तो सदांच सांगतालो की स्मार्ट सिटी कामाची जेन्ना परिस्थिती बिकट दिसताली तेन्ना सदां सांगतालो की आपलें काम पळय, आपणाक जेन्ना जबाबदारी दिली तालिगांव तेन्ना आपूण जे रिटेनिंग वॉल बांदलेलो जो बसपा खातीर लोकांक केल्ले ते आजून जवळपास म्हाका दिसता 2005 कितें तरी बांदला. सो तेन्नाच्यान आजुनूय बरें स्ट्रॉंग आसा अशें सदांच सांगतालो. बट काल राती आमकां पळोवपाक मेळ्ळें ते म्हटल्यार हे जे हो जो वॉल आसा तो अकस्मात कोसळलो आसा. बाबूश सांगतालो ते जवळपास 20 वर्सां जावंक ना आनी हो कोसळलो आसा. सो आतां प्रश्न निर्माण जाता की एके सायडीन स्मार्ट सिटीची कामां अशीच चलताली आनी आतां आमकां तालिगांव ती पळोवपाक मेळिल्लें आहा की अशा तरेचे रिटेनिंग वॉल आहा ते 20 वर्सां भितर पडलेलो आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. वीज दर वाड, स्मार्ट मीटर, टायम ऑफ डे दर हाका लागून दुपटेन वीज बिलां येतली म्हूण काँग्रेस आप फुडाऱ्यांचो मुखेली वीज अभियंत्याक घेराव. दरवाड सध्या फकत खंय उद्देगीक गिरायकांक घरगुती वापरांक न्ही अशें सरकाराचें स्पश्टीकरण. आंदोलना उपरांत मंत्र्यान यू टर्न मारलो म्हूण विरोधकांचो सुदीन ढवळीकाराचेर फार. 2 मिनिटं 5 मिनिटं 10 मिनिटं आली. आता तुम्ही 10 मिनिटं ऐकली ना, आम्ही 10 मिनिटं म्हटलं आता जर करा नाही बोलत स्वतः सांगला 9:30 सुमार आणि आम्ही गेल्ले समजून घेवपाक की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान हें चलयलां नाटक आनी इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टरान जें स्टेटमेंट केल्या तें कितें काय म्हणून, कारण एक व्हडलो कन्फ्युजन क्रिएट करून दवरिल्लो. शिता फुडें मीठ खावप म्हणटा तें म्हाका दिसता सुदिना कडल्यान लोकांनी शिकप. तो टेंडर एस्टिमेट आशिल्लो 467 crores विथ जीएसटी. टेंडर दिलो 890 करोडाक, म्हणल्यार ते N1 जायना, ते जाता H1. 20% जे कमी वापरतले तांकां 20% सबसिडी मेळटली, डिस्काउंट मेळटलो आनी जे चड वापरतले तांकां 20% लायतलो. हे खंयचे गणित तो 2 वर्सां म्हणटा तो आपणे अभ्यास केला. टायम ऑफ डे तारीफ इज इन एक्झिस्टन्स फ्रॉम 2015 टिल टुडे फॉर इंडस्ट्रीज. Okay, I want to clarify again. Time of day tariff is applicable for industries from 2015 till today. Time of day tariff is not for domestic consumer. आणि हो 7 वर्सां चालू आसा एसटी टायम ऑफ द डे. आता न्हय, लक्षात हाडा मातशें. आनी वयल्यान आमी कमी केल्या. कॉमन मॅना ना म्हणून सांगला हांवें तुमकां. कॉमन मॅनाक 2.5% वाड म्हणून सांगल्या पळय ही 2.6%. काडा मातशें. सगळो व्हिडिओ आतांच नवे नाही जाल्यार तुमचे कडेन आसतले आयकून सगळें आमच्या इंजिनियरान आयकून एक जाल्या हातून मागीर ताका मातशें भंय दिसूंक लागला आनी सरकार यू टर्न मारूंक लागला. आतां तुमी बाब सुदीन ढवळीकरान कसो यू टर्न मारला तो सगळ्यांनी पळयलो. तो म्हणटा तो मी नवेच म्हणून. तें नाटक आशिल्लें, तें ताणें खुबदां पळयलां आसतलें.
म्हजे घर येवजणेचो गोंयकारांक कांयच फायदो जाल्लो ना. परप्रांतीयांक चड फायदो सरकार विरोधी आमदारा आड लोकांक चिथायता. आमदार विजय सरदेसाय उलयलो. आरजेपीचो मनोज परब म्हणटा 80% परप्रांतीयांची घरां कोमुनिदाद जमनीत, तांकां खंय फायदो. तुमचे रेग्युलरायझेशन जावंक कोण नासलो, तुमचेर कॉंत्र कोण आशिल्ले? रेव्होल्युशनरी गोवन आशिल्ले, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आशिल्ले, अशे एक एक पक्षाची नांवां घेता. ही नांवां घेवप म्हणल्यार कितें? बेसिकली ह्या बिगर गोमंतकी लोकांक म्हणल्यार जे नॉन गोवन आसा तांकां मुखेलमंत्री इन्सायट करता. कित्याचेर इन्सायट करता तो? ऑन आवर स्टँड, द MLA स्टँड इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली, जंय आमकां प्रिविलेज आहा. आमकां प्रिविलेज आसता थंय, आमच्यान जाय तें उलोवंक जाता. ही लोकशाय. तुज्यान अशें प्रोवोक करूंक जायना. फाल्यां तो म्हणटा, इन अदर वर्ड्स तो म्हणटा हांचे रामा काणकोणकार करा म्हणून. नॉट ओन्ली क्रिएटिंग अ वोट बँक, बट इज इन्स्टिगेटिंग दॅट वोट बँक अगेन्स्ट द ओपोजिशन. जर पळयत जाल्यार 100 जर घरां आसा कॉमदादाचेर, जाल्यार मायग्रंटांची घरां 80% आसतली आनी गोंयकारांची 20% आसतली. सीएमान जेन्ना विरेश आमचो उलयलो पोगो बिलाचेर, जेन्ना पोगो रेझोल्युशनाचेर, तेन्ना गोंयकार कोणे डेफिनेशन सीएमान स्वता सांगले. 1961 डेफिनेशन तिने वाचून दाखयलें. जाल्यार तें डेफिनेशन लावन हें म्हाजें घर कित्याक फुडें व्हरना? चिंबेल इंदिरानगर बस्ती जाल्ली आसा, हेजे मॅक्सिमम म्हटल्यार 90% बेनिफिशियरीज जे आसा ते हे भायले आसा. आनी एकाच लागून जेन्ना आमी पळयताले की काल तेंचो इव्हेंट जो जालो, जेन्ना म्हणटाले सीएमान स्टेटमेंट केलो की सगळे पक्ष, विरोधी पक्ष जे आसा तेंच्यांनी विरोध केलो आनी तांकां तुमी दाखोवपाक जाय. म्हटल्यार दाखोवपाक जाय म्हटल्यार कितें? विरोधी पक्ष जावं आरजी आसूं, जावं गोवा फॉर्ड आसूं, जावं काँग्रेस आसूं, जावं आप आसूं, तांकां तुमी दाखोवपाक जाय. म्हटल्यार आयज अशें जाला की आमकां धमकी इनडायरेक्टली की तुवें जो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जो डिफायन केल्लो आसा हांकां तुमी डिक्लेअर करचे आनी तांकां तुमी रेग्युलायज करचे. पण आयज तुमी कितें केलें की ह्यो ज्यो बस्ती आसा ह्यो सगळ्यो बस्तींक तुमी रेग्युलायज करपाक केले. फाटलो म्हयनोभर पेडणे आणि महाराष्ट्राचे शिमेर धुमाकूळ घालपी ओंकार हत्ती परत तिराळी सैमीक अधिवासांत धांवडपाक मोहीम सुरू जाल्या. महाराष्ट्र खात्याचो पंगड ताका ऊस केळीचे घट दाखोवन तिराळी वाटेर व्हरतनाचे व्हिडिओ मुखार आयल्यात. फाटलो म्हयनोभर पेडणे आणि महाराष्ट्रातले शिमेर धुमाकूळ घालपी ओंकार हत्ती परत तिराळी सैमीक अधिवासांत धाडपाक मोहीम सुरू जाल्या. ताका त्या तिराळी अधिवासांत नेमको कसो व्हरतात, कितें उपाय येवजण केल्या, पळोवया हो खासा रिपोर्ट. तिळारी सैमीक अधिवासांतल्यान भायर सोडून फाटले म्हयनोभर पेडणे आणि महाराष्ट्रातले शिमेर धुमाकूळ घालपी ओंकार हत्ती. पेडणे तालुक्यातल्या तोरशें, तामोशें, उगवे गांवांतल्या शेतकऱ्यांचे बरेंच लुकसाण करून तो तेरेखोल हुकून परत महाराष्ट्रातल्या मडुरा ह्या गांवांत पावलो. थंय शेतकऱ्यांचे बरेंच लुकसाण केलें. ताका रेस्क्यू करपाक पयलीं गोंय राना खातें आनी मागीर महाराष्ट्र राना खातें यत्न करताले. वंतराची टिमूय ओंकाराच्या फाटल्यान आशिल्ली. ताका वंतरात व्हरपाची चर्चा सुरू आशिल्ली. महाराष्ट्रातलो आमदार दीपक केसरकरान ते विशीं विधानूय केल्लें. उपरांत ट्रेनी हत्यांक हाडून ताका व्हरपाचो प्लॅन आशिल्लो. मात ट्रेनी हत्ती मेळूंक नाशिल्ल्यान ताका बेशुद्ध करून व्हरपाचें थारायिल्लें. मडुरा गांवांत 9 जागे आयडेंटिफाय केल्ले. मात आतां राना खात्याच्या एका बऱ्या उपक्रमाक तो प्रतिसाद दिवपाक लागला. आतां ताका तिराळी सैमीक अधिवासांत धाडपाक मोहीम सुरू केल्या. महाराष्ट्र राना खात्याचो पंगड ताका ऊस केळीचे घट दाखोवन तिराळी वाटेंत व्हरतात हो व्हिडिओ व्हायरल जाला. सध्या तो बांदा वाफोली ह्या जाग्यार आसा. थंयच्यान ताका महाराष्ट्रांतल्यान डेगवे, असनिये, झोळमे, घोडगेवाडी वायात तिळारी सैमीक अधिवासांत व्हरतले म्हूण सुत्रां कडच्यान सध्या म्हायती मेळटा. ताका पळोवंक लोकांची रस्त्या कुशीक गर्दी जाल्या. गोंया सयत 12 राज्यांनी SIR मोहीम चालीक लावपाची केंद्रीय वेंचणूक आयोगान घोशणा केल्या. ज्या राज्यांनी SIR मोहीम जातली त्या सगळ्या राज्यांनी सोमारा राती 12 वरां सावन मतदारांची वळेरी फ्रीज करतले अशी माहिती आयोगान दिल्या. हाचो अर्थ हाच्या फुडें ही वळेरी रोखडीच बदल जावपाचे नात. 7 फेब्रुवारीक फायनल रोल जातलो अशें आयोगान म्हळां. ये वो 12 राज्य हैं जहां पर कल से SIR शुरू होने वाला है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यूनियन टेरिटरी, स्टेट छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, इन 12 राज्यों में कुल मतदाता 51 करोड़ के लगभग हैं. लगभग 5,33,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स,
इस महान कार्य में अपना योगदान देंगे। लगभग 7,64,000 बूथ लेवल एजेंट्स जो पार्टीज द्वारा नामित हैं वो इसमें अपना योगदान देंगे और लगभग 10,500 EROs और लगभग 321 कलेक्टर्स, ये पूरी चुनावी कर्मियों की जो टीम है वो इस SIR की फेज 2 में कार्य करेगी और इसको सफल बनाएगी। प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का कार्य कल से शुरू होगा और 3 नवंबर तक चलेगा। हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स 9 दिसंबर 2025। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड 9 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026। जिन लोगों को नोटिस जाएंगे उनकी हियरिंग और वेरिफिकेशन का समय 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक होगा और फाइनल इलेक्टोरल रोल्स 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित किए जाएंगे। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट। आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा। पळोवया जेवण कशें करता ते। वनी माझ्या खातीर चपाती भाजी। वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस। दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात। एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजे कर्तव्य आसा। आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून। भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता। आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड। राज्यात भुरग्यांक उखलपी टोळी भोंवता म्हूण बोवाळ, मात सखोल चौकशे उपरांत किडनॅपिंगाचे दावे निराधार म्हूण स्पश्ट जाला। ताळगांव वाळपय खंय CCTV फुटेजींतल्यान केस बनावट म्हूण मुखार आयला। दिवचले चलयेक खंय अभ्यासाच्या प्रेशराक लागून फट मारिल्ली SP राहुल गुप्ता सांगता। नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट में 3 अटेम्प्ट टू किडनैपिंग के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक वालपुई में, एक बिचोले में और एक पणजी में। हर केस में एलिगेशन था कि अननोन लोग कार में आके स्कूल से या घर के आसपास से बच्चों को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। हाउएवर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि तीनों ही केसेस फॉल्स निकले। किसी भी इंसिडेंट का कोई भी एविडेंस कोरोबोरेट नहीं हुआ। वालपोई और पणजी के केस में लोकल इंक्वायरी और CCTV वेरिफिकेशन से कंफर्म हुआ कि कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था। और बिचोलिन के केस में तो लड़के ने खुद एडमिट किया कि उसने स्टोरी जो बनाई थी वो स्टडीज के प्रेशर से बचने के लिए बनाई थी। इवन पणजी के केस में भी ये जो विक्टिम था उसने ये एडमिट किया बाद में। तो गोवा पुलिस इसमें सभी पेरेंट्स और गार्डियन से अपील करती है कि वो र्यूमर्स पर विश्वास ना करें और बच्चों को कामली काउंसिल करें। कई बार बच्चे स्ट्रेस या एकेडमिक प्रेशर की वजह से ऐसी स्टोरीज बनाते हैं। तो उस समय ऐसा मीडिया में दिखाया गया था कि काफ़ी बच्चे ने बहादुरी का काम किया। उसने अटेम्प्ट, जो किडनैपिंग का अटेम्प्ट था वो फॉइल किया जी, और उसको हाथ पे काट के जो अक्यूज था उसको ले जाने की कोशिश करा था। उसने उसके हाथ पे काटा बच्चे ने और वो चले गए उसके बाद। तो उसको मीडिया ने ऐसे प्रोजेक्ट किया कि वो बच्चे ने बहुत बहादुरी का काम किया, जो कि एक्चुअली में अगर ऐसा होता तो इट्स एक्चुअली ब्रेव एक्ट। लेकिन उससे क्या होता है कि काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में आइडियाज़ आ जाते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया हर कोई देखता है, बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं। तो कई बच्चों ने, कुछ लोगों ने दिमाग में सोचा होगा कि ये तो अच्छा तरीका है, हम भी ऐसे ही इनेक्ट कर देते हैं या फिर हम भी ऐसे ही एक स्टोरी बना देते हैं। गोयचे नुस्तेमार बोटी अडकून पडिल्ल्यान 31 नुस्तेकारांक भारतीय तटरक्षक दलान वाटायले। नुस्तेमारी बोटींत बिगाड जाल्ल्यान फाटले 11 दीस ते अडकून उरिल्ले। बोट खोल दर्या वटेन व्हांवपाक लागिल्ली। सोद मोहिमे उपरांत तटरक्षक दलान ते बोटीक 31 जाणांक होन्नावर दर्या देगेर सुरक्षीत हाडले। 11 दीस भरकटलेल्या आणि समुद्रात अडकून पडिल्ल्या गोयच्या IFB सेंट अँथन नावाच्या एका बोटीतल्या
31 मच्छीमारांका वाचोवपाक भारतीय तटरक्षक दलाच्या जवानांका यश येल्ले आसात. आमकां मेळालेल्या म्हायतीनुसार ही बोट आसा ती मच्छीमारी करपा खातीर समुद्रात गेल्ली. मात्र समुद्रात सुरू आशिल्ले वादळ आनी तेजेतच त्या बोटीचे स्टेरींग आसा तेज्यात बिगड जाल्ल्या कारणान त्या बोटीचो संपर्क तुटिलो. ही बोट आसा ती लास्ट टायम 24 ऑक्टोबर रोजी मंगळूर हांगासरल्यान सुमारे 100 नॉटिकल मैल हांगासर दृश्टीक पडिल्ली. मात्र त्या उपरांत ती बोट दृश्टीक पडूना. तेका लागून एका बोटीच्या सहाय्यान आनी विमानाच्या सहाय्यान तटरक्षक दलाच्या जवानांनी तेजो शोध घेतलो आनी 25 ऑक्टोबर रोजी त्या बोटीचो शोध लागलो. त्यानंतर त्या ठिकाणाचेर वचून जवानांनी ती बोट दुरुस्ती करून कारवार जिल्ह्यातल्या होन्नावर या बंदराचेर ती बोट आणिल्ली आसात आनी तेज्यात 31 मच्छीमार आशिल्ले तांकां सुखरूप संरक्षीत ताका ह्या होन्नावर बेटाचेर आणिल्ले आसात. पुरोडा खातीर प्रमोद फोंडे. चांदेल सेल्फ एक्सिडंटान विलवडे सावंतवाडीचो 20 वर्सां पिरायेचो ऋषिकेश दळवी सोंपलो. पावसात मोटारसायकल स्लीप जाल्ल्यान कुशीकच्या वडाच्या झाडाचेर आपटलो. हॉस्पिटलांत व्हरतना तो सोंपलो. मेळटा ते म्हायती प्रमाण तो खंय भाऊबीज मनोवंक आसापुरा आपल्या भयणीगेर आयिल्लो. आमी आसात चांदेल फकीर फाट बाने ह्या रोडाक आसात. काल एक धक्कादायक इन्सिडंट घडल्या. इन्सिडंट अशें आसा की विलवडे महाराष्ट्रा हांगातलो ऋषिकेश दळवी 20 वर्सांचो तरणाटो आनी तांची फामिली हसापूर पेडणे हांगा रावताल्या आपल्या भयणीक मेळपा खातीर आयिल्लो भाव परत घरा पावलोच ना. तरी आपणाक लेट जाता म्हणून भावबीज जाल्या उपरांत ओवाळणी जाल्या उपरांत ऋषिकेश जो आसा फुडें वयता म्हणून आपली स्प्लेंडर घेवन फुडें वचा आसतना हांगा जें वडाचें झाड आसा त्या झाडाक गाडी मारल्या. गाडी मारपाचें कारण ताका अंदाज आयलो ना. काल वादळाचो जो पावस आशिल्लो त्या वादळाच्या पावसान ताका अंदाज आयलो ना आनी ताणें गाडी व्हरून त्या वडाच्या झाडाक मारलो आनी ताका मेजर जो इंजुरी जाल्या ते तकलेक मार बसले, हेडाक मार बसल्या कारणान ताका हॉस्पिटलान व्हरा आसतना ताका मरण आयलें अशें सद्या आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. ते टू व्हिलरीन वयतालो. अच्छा. आनी ती फाटल्यान इतके हेका आपटल्या बरोबर फुडें कितें जालें तें आमकां कांय खबर ना. ओके ओके. आनी आमकां दीस आतां कळ्ळी बातमी सकाळी. ओके. तुमी वचून आयले जाता. आतां वचून येयले. बरो भुरगो बरो आसलो. बरो गुणाचो म्हणजे दोनूय घरा कुटुंब सांबाळी सारको. तो भुरगो एकटो आनी तिची एक भयण आसा. एकलोच तो घरांत. हय एकटो. आनी असो तेची आवय कश्ट करून त्या भुरग्याक वाडयल्लो. हेका फुडें वचोंक जाय म्हणल्यार तो टू व्हिलर घेवन येयलो. आनी तेचो मामा म्हाजी ती भाची ते सगळी फॅमिली फाटल्यान तांकांच तो गावलो हांगा. ते भाच्यान कितें केलें कोण पडलो म्हणान गाडी थारयल्या बरोबर आमचो बाबू मुगो म्हटलो. अरे हां. जे घडल्या ते आमी तुमचे फुड्यान हाडीत रावतले. पळयत रावा प्रुडंट मिडिया. खोर्जवे अड्डणे मार्गार बंद आशिल्ल्या फेरी धकेजी वयल्यान गाडी सरळ न्हयत मध्यान राती 2:30 वरांचेर ही घडणूक घडली. GPS मॅपा पळय खंय ड्रायव्हर रस्तो समजून खंय धक्यार पावलो आनी सरळ उदकांत गेलो. ड्रायव्हरान पिवन जीव वाटायलो. गाडी बुडली ती म्हायती मेळटकूच पुलीस आनी फायर ब्रिगेड खंय थळार पावली. लोकांच्या मदतीन जीप उदका भायर काडली. It was just me, because I feel like if it was anybody else was there, then we both would have panicked, and I think somebody would have lost their lives. And again, emphasizing on the fact that I was lucky that the car had a soft top, and it had a chain that I could unzip in that moment, because I tried to open my windows, I tried to break the glass, but nothing happened because of the water pressure. So luckily I just swam back, and by the time I made it out, I was out of breath. It was the last of my breath that I caught up, and I climbed up over here and I made it up here. I will definitely immediately move a note to the River Navigation Department and ask them to put barriers here so that no vehicular traffic movement is allowed beyond this ramp, because this ramp is not being used. Both sides, no? Both sides. Both the ramps are not being used, and so we don't have any danger or loss of life or anything of persons which should be lost. आमी आसा खोर्जे ह्या तारी कडेन पयलीं फेरीबोट लागताली ह्या धक्याचेर आसा आनी हांगासर एक इन्सिडंट जाला. हो इन्सिडंट जाला की राती 2-2:30 सुमार एक ट्युरिस्ट जीप हे सरळ वयताले ते गुगलाचेर तेंच्यांनी रोड पळोवन तो मॅपा प्रमाणे ते येताले म्हणून आनी चुकीन आतां फेरीबोट थंयसर ना. ब्रीज जाल्ल्या उपरांत फेरीबोट बंद आसा
त्या हितून ते डायरेक्ट ते गाडी तेंची उदकान गेली आनी उदकान गेल्या उपरांत ते 4 जाण भितर आसले ते स्विमींग ते जाणा आसले ताका लागून ते वयर सरले आनी गाडी भितर उरली त्या उपरांत सकाळीं तेंचे आनी मागीर लोकांक हांगासले लोकल लोक आहा तांकां सांगले लोकल लोक येयले हांगासर फायर ब्रिगेडीक आपयले आनी त्या उपरांत फायर ब्रिगेड सकयल भितर गेली लोकल 2 जाण भुरगे तेंचे ते भितर देंवले उदकान बीन आनी तेंच्यांनी ते एंकर घातलो आनी त्या म्हणजे फायर ब्रिगेड म्हणजे ते आनी ते लोकल लोक तेंच्यांनी सगळे भितर वचून ती गाडी भायर काडली भायर काडल्या उपरांत ते गाडयेन पयले जाल्यार बियरीच्यो बाटल्यो आसल्यो मागीर तंबाखू हे बीन आसले फुडलें इन्वेस्टिगेशन आसता ते हळडोणा आउटपोस्ट म्हणजे पुलिशेच्या अंडर आउटपोस्ट करता स्टुडंटा खातीर हळडोणच्यान काम करता. सोमारा सावन छठ पुजा गोंयांत स्थायीक उत्तर भारतांतल्या लोकांनी दर्या वेळेर मनोवपाची सूर्याची पुजा केली. ही पुजा 4 दीस चलता. पुजे उपरांत सवाशिणी बायलो आपलो उपास सोडटात. सूर्योदय आनी सूर्यास्ताक दर्या वेळेर अर्घ्य दिवन पुजा जाता. पळोवयात उत्तर भारतीयांची गोंयांतली छठ पुजा. हे बुलेटीन इतलेलो सोंपता. हे बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटलें प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामकें उपायकारक. हातूंत आशिल्ले अँटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणांत हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.